काल एक ऑडियो व्हायरल जाता एक मिनिस्टराचो एक धमकी दिता कोणाक तरी सो मातसो तुमी फुडें आयकला तो काल एक ऑडियो आउट जाल्ला मिनिस्टर गोविंद गावडेचो जो BJPचो आयज मिनिस्टर आसा आनी एक खरें म्हटल्यार शेमफूल गजाल आसा की जो ट्रायबल वेलफेराचो डायरेक्टर आसा तांकां गायो दिता अक्षरशा सामक्यो वायट गायो आसा त्यो दिल्ल्यो आसा आनी तशेंच जो ST कमिशनर SC कमिशनर आसा ताका आपूण येवन कापतलो म्हणटा हेंय स्टेटमेंट तितून आसा. आतां हालींच अनेकदां असोच इशू जाल्लो आनी तेजे नंतर आतां हो अनेक इशू जाल्लो आसा. सेम मिनिस्टर आसा. तुमकां एक सांगपाक सोदता आयज तुमी पळयता आसतले लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक गेम खेळपाक लायक म्हणून. ही गेमूच काय कितें आनी गेम खेळटा आतां क्रिकेटीन समज आमी पळयता क्रिकेटीन बॅटींग आनी बॉलिंग करता. बॅटींग मिनिस्टर आसा बॉलिंग डायरेक्टरान केल्ली आसा आनी बॉलिंग करून बोल्ड केल्लो आसा म्हटल्यार बोल्ड केला ऑडियो आउट जाल्लो आसा आनी बोल्ड केल्या नंतर आतां आउट करपाचो काय नॉट आउट दिवपाचो हो डिसिजन कोणा कडेन आसा एम्पायरा कडेन. एम्पायर कोण आसा एम्पायर हांगा चीफ मिनिस्टर आसा. गेले ते फावट तेंच्यांनी कांय ना म्हणून हें केलो आतां परत एम्पायरा कडेन पावल्लो आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन की रेजिग्नेशन दिता काय ना. आतां समज तो दिना नाल्यार थर्ड एम्पायरा कडेन पावयतलो तेंचो जो मास्टर आसा जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा तेजे कडेन पावतले आनी गेले ते फावटीच्या भशेन सेम थिंग जातलें की तो येवन बसयतलो दोगांकूय आनी कॉम्प्रमायज जालो आनी थर्ड एम्पायरूय नॉट आउट दिता. हें मागीर लोक डिसायड करतलो कारण हें सगळ्याक व्हायरल जाल्लें आसा आख्खे प्रत्येक म्हटल्यार तुमचे प्रेस माध्यमांतून सगळ्यां कडेन पावल्लें आसा. सो आतां हें जे डिसिजन आसा आनी तुमी पळयता आसतले एक मिनिस्टर गेलो आतां दुसरी मिनिस्टराची पायी येयल्ली आसा म्हणजे प्रत्येक जाण मिनिस्टर जे आसा BJPचे जे करप्ट जाल्ले आसा करप्शनाची चार्जीस जाल्ली तेंच्याच भितरल्यान करप्शनाचे चार्जीस लागता. आमी लायले नाल्यार ते म्हणटा फोटिंगपणां म्हणटा आयज तेंचेच आमदार लायता तेंचो स्पिकर लायता. सो ही जी करप्शनाची चार्जीस आसा आतां हितून डिसिजन CM घेतलो काय कितें हो आतां एक कळटलें आनी लोकांकूय दिसतलें की खरेंच जो BJP सरकार आसा हो लोकांक खातीर आसा लोक सेवा करता काय आपणाची सेवा करतात. देव बरोबर. मिनिस्टरान सांगला की ऑडियो फेक आसा आतां फेक ना फेक हें सगळें उलयतले पण तुमकां सगळ्यांक दिसलेलो आसा ऑडियो आउट जाल्लो आसा आनी व्हायरलूय जाल्लो आसा आनी तितून फेक आनी नॉट फेक हितून कांयच हें ना. देव बरोबर. थँक्यू.